आमी हांगा जमला जे आमचे डेप्युटी CM विजय सरदेसाई आणि आमचे पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाईन जे फॅक्टरी ॲक्ट 1948 चो जो अमेंडमेंट प्रपोज केला वो अमेंडमेंट जे प्रपोज केला ताका आमी खूब आभारी आसा आणि ते आभार मानता आमी आणि वो प्रेस कॉन्फरन्स आमी तेजे खातीरूच घेतला कित्याक वो अमेंडमेंट ताणें प्रपोज करून बायलांक एक अपॉर्च्युनिटी दिल्ली हा बायलांक एम्पावर केला ताणें जे बायलांक नायट शिफ्टान काम करपाचे थ्रू दिस अमेंडमेंट दिस फॅक्टरीज ॲक्ट 1948 इज अमेंडेड wherein women are allowed to work in the evening shifts जे रातचे काम करपाचे तांकां परमिशन दिल्लो आसा that is 7 to 6 AM 7 PM to 6 AM. This was not there earlier. आणि हे ॲक्ट अमेंड करून खुबशे बायलांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जनरेट जातली आणि बायलां जे दिसभर अशें आसता की विमन आर मोस्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन्स आर ऑन विमन लायक घरांत ती चडांत चड बायलांचें अशें आसता की घरांत ती दिसभर बायल भुरगीं तेंची भुरगीं फॅमिली तेंचे फाटल्यान तांचो टायम वता आणि तांकां काम करपाचें आसल्यार पासून दे आर अनएबल टू वर्क बिकॉज दे हॅव अदर ऑब्लिगेशन्स एट होम आणि हे अमेंडमेंट हाडून इतलो एक एडवांटेज जालो बायलांक की जर ती बायलां काम करपाक सोदता रातचे दिसभर जर तांकां काम करपाक मेळना तर तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी वन डोर इज ओपन फॉर देम wherein they can work in the night shifts and case by case this will be considered and this amendment also ensures the women's safety to all the industries. I appeal to all the industries in Goa की चडांत चड बायलांक आनी गोंयची बायलांक रिक्रूट करचे हे जे आयज अमेंडमेंट हाडला प्रपोज केला आमचे डेप्युटी CMन विजय सरदेसाईन हेजो चडांत चड फायदो घेवचो आणि आमचे गोंयचे बायलांक रिक्रूट करचो आणि जे जेंडर बायस आशिल्ले हे जेंडर बायस आसा ते काडचे आणि जेंडर इक्वॉलिटी विल बी डन थ्रू दिस अमेंडमेंट केला आणि गोंयची बायलांक मुखार काडपाक जे आमच्या ऑनरेबल डेप्युटी CM आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट विजय सरदेसाई हांणी हे व्हडले पावल घेतलां ताजे खातीर आमी तांचो खूब आभार मानतात. गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही अशीच एक पार्टी आसा जी बायलांक मुखार काडटा तांचे रायट सांबाळटा and we thank our deputy CM and Goa Forward Party president once again and we are very proud of him. Forward Party बायलांक आपलो जागो दिवन तांकां रिस्पेक्ट दिल्लो आसा. आमची मारगांवची मेयर एक बायल मनीस SGPD ची चेअरपर्सन डॉक्टर रेणुका डिसिल्वा आणि आमचे गोवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंट एडवोकेट आसमा जे वाइस चेअरपर्सन ऑफ गोवा स्टेट मायनॉरिटी फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असो ताणें आमकां आमचे बायलांक इम्पॉर्टन्स दिल्लें आसा तेका लागून आमी तेका देव बरें करूं म्हणटा.